नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडता आणि हांव दिप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मोर्चे दर्यादेगेर खर दर्यात सापडले दिल्लीचे 9 तरणाटे लायफगार्डांनी तरणाट्यांक केले साल्वार लायफगार्ड पुलिसांनी दिल्ले शिटकावणे कडेन दुर्लक्ष करून गेल्ले दर्यात। काँग्रेस पक्ष हो एक व्हड महासागर काँग्रेसीत प्रवेश करपाक आपूण खोशयेन आसा तयार सांगता आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमांव। सत्तरी शिंगणे गावात एका खोपीत आणि पणसाच्या झाडाक अचकीत लागलो उजो पुराय खोपीचे आणि झाडाचो लासून जालो गोबर उजो पालोपिदान घडणूक थळार धांव घेत उजो हाडलो आटपात सुदैवान जावंक ना कोणाकूच दुखापत। सारमानास फेरी धक्क्याचेर फेरी बोटींतल्यान भायर काडटना कार देंवली न्हंयत तळाव्यांच्या मजतीन उजो पालोपिदाच्या जवानांनी कार काडली भायर। दिवचलचे वाटादेव न्हंयचे अस्तित्व आयल्या संकश्टात न्हंय सापडल्या प्रदूषणाच्या चपक्यात न्हंयचे उदक आटून पडला काळपट सैमोग्यांनी उक्तायला हुस्को। आणि एसटी राजकीय आरक्षणाचेर चर्चा आसा सुरू राजकीय आरक्षणा सयत दिल्लीत वेगवेगळ्या विषयांचेर जाली चर्चा रिते मंत्रीपद भरतले बेगीनच सांगता मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत। आता खबरो विस्तारान मोर्जे दर्यादेगेर एक व्हडली दुःखद घडणूक टाळ्या दर्यांतल्या खर प्रमाणात सापडिल्ल्या दिल्लीच्या 9 तरणाट्यांक बुडपापासून लायफगार्डांनी साल्वार केले। लायफगार्ड पुलिसांनी परत दिल्ले शिटकावणी कडेन दुर्लक्ष करून पर्यटक दर्यांत भितर सरिल्ले खंय पळयात पुरे बातमी। मंगळारा सांजवेळा दिल्लींतल्यान आयिल्ल्या सुमार 25 जाणांच्या पंगडातले 15 जाण गोंयच्या मोर्जे दर्यादेगेर दर्यांत न्हावपाक आयिल्ले। दृष्टी मरीन आनी ड्युटीचेर आशिल्ल्या पुलिसांनी परत तांकां शिटकावणी दिल्ली पूण ह्या शिटकावणी कडेन तांच्यांनी दुर्लक्ष केल्ले। दर्यांतल्या खर प्रवाहाक लागून हो पंगड खोल दर्यांत वचपाक लागलो। तातूंतले 6 जाण स्वता दर्यादेगेर परतपाक यश आयले जाल्यार 9 जाण दर्यांत आडकले। परिस्थितीची गंभीरताय जाणून घेवन दृष्टी मरीनच्या लायफगार्डांनी तांकां बेगोबेग वाचोवपाचो यत्न सुरू केलो। रेस्क्यू बोर्डाच्या आदारान 4 जाणांक जेटस्कीच्या आदारान 2 जाणांक रेस्क्यू ट्यूबाच्या आदारान 3 जाणांक सुरक्षीतपणान सोडयले। दर्यादेगेवेल्या पंगडांक रोखडीच वैजकीय मजतीची व्यवस्था केल्ली। सुदैवान सगळ्या 9 तरणाट्यांक सुरक्षीत दर्यादेगेर हाडले आनी तांची स्थिती स्थिर आशिल्ल्याची म्हायती मेळटा। दर्यादेगेर लायफगार्ड आनी प्रशासनाच्यो सुचोवण्यो पाळप कितले म्हत्वाचे हाची परतून एक फावट पर्यटकांक जाणीवकाय जाल्या। वेळार एक्शन घेतिल्ल्यान व्हडलो अपघात टाळ्ळो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। काँग्रेस पक्ष हो एक व्हड महासागर काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी जर आपल्याकडे संपर्क साधलो जाल्यार आपल्याक खोशी जातली। काँग्रेसीत प्रवेश करपाक आपूण खोशयेन तयार आसा अशें आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमांव सांगता ऐकात। एक व्हड डोयरो काँग्रेस मध्ये ओलोशन ते काबार जायना ते चलत रावता समजला न्हू। सो तेमी जो पण तेमकां जाय तेका तेमी चॉयस केला आनी म्हाका दिसता मुखार काँग्रेस बरो वयतली मुखार प्रॉब्लेम तो एक्सपिरियन्स आहा न्हू तो एक्सपिरियन्स आहा सो लेट अस सी। सो तुमचे कडेन बीन गिरीश अप्रोच जालो जाल्यार तुमी कशें कितें पळयता? हांव हॅपी म्हाका कितें प्रॉब्लेम हॅपी टू जॉइन काँग्रेस। येस म्हाका प्रॉब्लेम ना। सत्तरी शिंगणे गावात मंगळारा राती कडेन पणसाच्या झाडाक आनी खोपीक उजो लागपाची घडणूक तडार आयली। बरे म्हणून बरे कोणाक कसलीच दुखापत जाली ना। उजो पालोपिदान घडणूक थळार धांव घेत उजो आटपात हाडलो पळयात। दिवचलचे वाठादेव वाठारांतल्या न्हंयचे अस्तित्व संकश्टात आयला। ही न्हंय प्रदूषणाच्या चपक्यात अडकल्या। हे न्हंयचे उदक आटला आनी काळपट लेगीत पडला। दुसरे वटेन हे न्हंयत खोयर सचला देखून सैमोगी हुस्को उक्तायतात पळयात। दिवचलच्या वाठारांत जी न्हंय व्हांवता ते न्हंयेचो महाराष्ट्रांतल्या
तळेखोल वाठारात उगम जाला अशी माहिती आसा. कुडचिरेच्यान फुडें दिवचले मेरेन व्हांवपी ही न्हंय जिवनदायिनी आसा. मात वाठादेव वाठारात सध्या हे न्हंयेची सामकी दशा म्हळ्यार अवतिकाय जाल्ली आसा. वाठादेव वाठारात हे न्हंयेचे उदक आटिल्ल्याचे चित्र सध्या पळोवपाक मेळटा. तशेंच हे न्हंयेत वाठादेव वाठारात वचत थंय लाकडां आनी हेर कोयर व्हडा प्रमाणात साचिल्ल्याचे दिसून येता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वाठादेव वाठारात जी परप्रांतीयांची लोकवस्ती आसा ते लोकवस्तीतले लोक हे न्हंयेचेर कपडे धुतात तशेंच हेर घाण करतात अशें कळटा. दुसरे वटेन हे न्हंयेत पुराय व्हांवटी आनी वाठादेव वाठारात गोरवां धुतात अशें कळटा. ही जी न्हंय आसा ते न्हंयेचे उदक वाठादेव व्हांवटी आनी कुडचिरे वाठारांतली कुळागरां शिंपपाक वापरतात. देखून ही न्हंय राखून दवरपाची ही फुडाराची गरज आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 10 वर्सां पयलीं वाठादेव न्हंयेंतलो गाळ काडिल्लो. मात ताचे उपरांत हे न्हंयेंत जो गाळ आनी हेर कोयर साचला तो काडपाक कोणीच नदर दिवना. देखून हे न्हंयेची दिसान दीस अवस्था सामकी बिकट जायत आसा. हे जर न्हंयेचे जर अस्तित्व राखून दवरतले जाल्यार हे न्हंयेत जो गाळ साचला, जो कोयर साचला तो काडून ती नितळ दवरपाची सामकी गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सारमानस फेरी धक्क्याचेर फेरीबोटींतल्यान भायर काडटना कार सरळ न्हंयत पडली. देवादायन कार चिखलात रुतिल्ल्यान ती बुडूंक ना. देखून हे कारीत आशिल्ली घोव बायल सुखरूप वाटावली. ही घडणूक मंगळारा राती घडिल्ली. टोंक सारमानस न्हंय मार्गावयली फेरीबोट सारमानस फेरी धोक्याचेर पावतकीच वासुदेव कुंकळकर हे आपले कार फेरीबोटींतल्यान भायर काडटाले. अचकीत तांचे कारवयले नियंत्रण गेले आनी कार रिव्हर्सान फेरी धोक्यावयल्यान न्हंयत पडली. सुकती आशिल्ल्यान कार न्हंयच्या दडेचेर चिखलात रुतली. देखून वायट घडणूक टाळी. हे कारीत वासुदेव आनी ताची घरकान्नय आशिल्ली. थळाव्यांच्या मजतीन उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी कार भायर काडली. मात हो फेरीबोटीचो धोको सामको धोक्याचो थारला. सरकारान बेगोबेग हो प्रस्न तडीक लावचो अशी मागणी उपसरपंच उमाकांतान केल्या. आयज जो इन्सिडंट घडलो हांगा एक स्विफ्ट जी फेरयेंसून काडटालो तेका अंदाज चुकल्याच्या कारणान तो उदकान पडलो आनी सुकती आसल्या त्या कारणान चिखल आसल्या कारणान ते गाडयेक डॅमेज जावंक ना आनी तेंची जिवाची हानी जावंक ना. ते देव आमकां खरेंच तांकां पावलो आनी ह्या स्थळांचे जे लोक आसले पळय त्यांच्या सहकार्यान तेका सुखरूप ते गाडये सकट तांकां वयर काडले. तशेंच फायर ब्रिगेडूय येयल्ली तांच्या पयले तेंच्यांनी प्रयत्न केले आनी आयज अशें आसा हो रॅम्प आसा पळय खूब डेंजरस आसा, स्लोपी आसा आनी परकी जे आहा पळय तांकां अंदाज येयना की बाबा कशें हें करपाचें. जे सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार जे महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाचे येता पळय ते आनी हांगा कन्फ्यूज जाता फेरयेन आनी मोठो इन्सिडंट हांगा घडटा. फाटीं 2-3 जाणांचो इन्सिडंट हांगा घडलेलो आसा. जिवाची हानी सुद्दां जाल्ली आहा आनी त्या खातीर हांव लोकांक सांगता आव्हान करता की अशे फेरयेचे धके आहा पळय तेन्ना सावधानान आपूण तुमचो ह्या फेरयेन प्रवास करचो. आनी सरकारा कडेन मागणी करता की हो जे रोड आसा जो स्लोप डावन आसा पळय तेचेर एक कसलो बरो एक प्रोजेक्ट बरो हाडून रोडा तो सारके ताका हायट दिवन हो लोकांक प्रवास सुखरूप जाता अशें करचें. आनी सरकारा कडेन हांव मागता की फाटीं जे आमच्या आमदारान एक प्रस्ताव घातला व्हडलो प्रोजेक्ट की तो रोड आमोणे जावचो तेवटेन तो जर जायत जाल्यार हांगासर प्रवासी कमी जातले आनी जे थोडे लोक आसा पळय ते वाटेन डायवर्ट जावन आमोण्या वचून पणजे जावं खंयसर फोंडा वचपाचे थंयसर प्रवास करतले. तेन्ना आयज आमचो जो इन्सिडंट जो घडलो तो खरोच चिंताजनक आसलो आनी आयज आमच्या खरेंच गांवाच्या लोकांनी सहकार्य करून ताका सुखरूप काडलो. तशें अशें इन्सिडंट घडचें न्हू अशें देवा कडेन मागता. आमकां 19-15 कॉल येयले वासुदेव कुंकळकर म्हणून म्हणजे आपली खूप कार आहा ती उदकात पडली म्हणून आमी ताबडतोब गेले
म्हणजे पळयलें तर कार ती उदकांत घातली उदकां ते वयर घातली तिका आमी ते फोडयो घातले आनी वयर काडली ते कारचो नंबर आहा GA03Y6131 तो कुंकळकर म्हणून तो शिरदोरचो मनीस इंटरव्यूसाठी घेतलो आमी ती कार वयर काडली आनी आमी एक डिटेल घेतलो आमी स्टेशन येवपाक येयले आणि ते कारण आनी कोण येतलो तो ती बायल आनी तूं आसलो दिव्या कुंकळकर आनी वासू कुंकळकर आणि तांकां म्हणलं की जावं ना जावन डॅमेज बी कितें जावली मातशी खरफेट जाल्ली आसली चिखलान रुतली दिसता ती चिखलान ते देखची रुतली मातशी सकल पडली आनी तशी उरली ती उदकार वता म्हणून गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. एसटी राजकीय आरक्षणाचेर चर्चा सुरू आसा आनी जायत्या मागण्यांचेर सक्रीयपणान विचार सुरू आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. एसटीक विधानसभे खातीर राजकीय आरक्षण दिवपा वांगडा दिल्लीत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. वित्त मंत्रीपद बेगीनूच भरतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मजगतीं 2027च्या वेंचणुके पयलीं एसटी राजकीय आरक्षण पुराय करतले अशें मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. प्रदेश अध्यक्ष दामोदर संघटनेच्या बैठकीक आशिल्लो पार्टी ऑफिसान ताजी पुराय दीसभर काल संघटनेची बैठक सुरू आशिल्ली. हांव स्पेशली एनवायरमेंट मिनिस्टर भुपेन यादवजी वेरियस रिलेटेड इश्यूज गोवा तांचे कडेन पेंडींग आशिल्ले ताज्या संदर्भात तांची भेट घेतली. डेफिनेटली ही हॅज प्रॉमिस टू रिजॉल्व दॅट. सेकंड हांव आमचे CR पाटील जे जलशक्ती मंत्रालयाचे मंत्री आसात तांकां मेळ्ळो. गोंयांतल्या संदर्भातले जलशक्तीचे वेरियस इश्यूज आशिल्ले अप्रॉक्सिमेटली 250 crores जे सँक्शन जाल्ले आहा जुने डॅम आनी रिनोवेशन तेजे फंड्स डायरेक्ट फायनल स्टेजीचेर रिलीज जावना प्रोविजनल सँक्शन जाल्ले आनी ताज्या भायर वी आर सेंडींग द प्रपोजल्स फॉर द जो नदी शुद्धीकरण प्रकल्प आसा ताच्या अंतर्गत स्पेशली द साळ रिवर हाजोय आमी प्रोजेक्ट रेडी करता तो ताज्या खातीर सुरवात जाली इन्क्लुडींग द सांतिनेज नाला हाजो शुद्धीकरणाचो प्रकल्प जो आसा पयलीं तोय आमी ताजो DPR आनी रेडी करपाक घेतला. इन फ्युचर हे दोनूय प्रोजेक्ट तांचे करपाक ताज्या संदर्भात डिस्कशन तेजे कडेन आशिल्लें. सो ते तेंच्यांनी पॉझिटिव्ह म्हटलां की तेजें DPR हे धाडून दिल्या पण डेफिनेटली दील थिंक पॉझिटिव्हली ह्या मिटिंगे खातीर हांव दिल्ली आशिल्लो. सीम एसटी रिजर्वेशनाचेर तुमची मिटींग जावपाची आशिल्ली इलेक्शन कमिशन कायद्यान सुरू आसा तांची खूब डिमांड आसा सुरू आसा कंटिन्युअसली. आणि एमटी अशें आयकूंक येता मंत्रीपदाचें डिस्कशन जाल्यार एक न्हू जाल्यार 3 मंत्रीपदां कोणाक मेळपाक शकता अशें म्हणून आयकूंक येता. एक खाली आनी ती 3 खंयची दिवपाक लागलो म्हाका कळना. पूण डिस्कशन जालां सीएम हाजेर. हो विषय हांव फॉलो करता हो विषय मुख्यमंत्री फॉलो करता हो विषय पार्टीचे अध्यक्ष दामोदर नायक तेय आमी फॉलो करता आनी हो विशय आसा न्ही एकदांचो गोंयांक सोंपपाक जाय लाँग पेंडींग डिमांड आसा हे सरकारान समजून घेतलें आसा सगळ्यांक खबर आसा. पण बिफोर इलेक्शन आणि त्यामुळे काल जरी मुख्यमंत्री जरी दिल्ली गेले तर या विषया संदर्भात आम्ही आज एक फूल डेलिगेशन जे आसा न्ही ते अमित शाजीक मेळपाक आशिल्लें कारण ते फक्त डायरेक्शन दिवपाचे उद्देश आसा याद करपाची आणि ते सुद्दां जे आसा न्ही फुडल्या सादारणचे एक 4-5 दिसां नंतर तो विषय सोंपतलो आणि त्यानंतर ते लागू जातली आणि त्यामुळे म्हाका पुराय खात्री आसा 2027 जे आसा न्ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू जाता. नोटिफिकेशन जे इश्यू जे केले आसत ती प्रोसेस आसा न्ही ती इलेक्शन कमिशन पार्लमेंटान विशय सगळो कायदे जालो ताचो कायदे जालो म्हणटकच पार्लमेंटान आयलो राज्यसभेक आयलो लोकसभेक आयलो म्हणजे लॉ डिपार्टमेंटांतल्यान जो आसा तो कायदे पास जालो म्हणजे ताचो आनी कांय उरूंक ना फक्त नोटिफिकेशन उरलां आनी इलेक्शन कमिशनाक डायरेक्शन दिवपाचें. सांगे तालुक्यातल्या वरकट्टा वाठारात बुलेट आणि एक्टिवा स्कूटरी मध्ये भिरांकूळ अपघात जालो. या अपघातात एक बायल गंभीर जखमी जाल्या तिची स्थिती गंभीर आशिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. मजगती फाटली कितलीशीच वर्सां जाली रस्त्यार स्पीड ब्रेकराची मागणी जायत आसा मात आयज मेरेन हांगा स्पीड ब्रेकर नाशिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला. पळयात.
एक्सिडंट जावन पळयलें जाल्यार तिगे पांय बरो कट जाल्लो आनी ही बुलेट अशी सांग्यार वताली ते दिशेन ही आतां परती दिशेन जालें एक्सिडंट. ही बुलेट फास्ट स्पिडीन येवन ही मळकण रोडाचेर सांग्यार वचपाक येताली आनी हे वयल्यान सकयल देंवले ते तेका लागून ढामो करून मोकल तेणें. वयल्यान ते आमकां जाणवा सांगतात आणि आमकां ओव्हरटेक मारून येयले तेणी. हय. सो दोन्ही जागून फुल टायट आहा. ओव्हरटेक मारून येवन ताका झपको मारले एक्टिवाल्या. ती एकटी बॉडी चलयताली हेल्मेट बी घालून सगळे आहले ती आणि बॉडी. ब्लिडिंग जाले इंटरनल ब्लिडिंग. हेल्मेट घालून ना म्हण तिगे तकली सारवार जाल्या नाल्यार तिगे तकली बी फुट्टा तरी ताका सगळे नाकातल्यान सगळे रगत येल्या. आणि हे बुलेटीन तेका सामको मोगून पांय आणि सामको वयल्यान घडेल ती गेलो. शपथ सांगता आणि आमकां तापोवपाक लागले हांगा येवन. पायार जावन पळय हेंच्या आंगार गेले. दुखडेल बी तुमकां आनी हय हे आंगार गेले. हांगा येले आमकां वयल्यान. पणजे मळ्या उपरांत आता मिरामार तळ्यात व्हडा प्रमाणात मेल्ली नुस्ती सापडिल्ल्यान बोवाळ जाला. ह्या तळ्यात मेल्ली नुस्ती उफेताना दिसून आयली. प्रदूषण वा ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून हो प्रकार घडला असो येता असो दुबाव आसा. बेगोबेग उदकाची तपासणी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पणजे महानगरपालिकेच्या कामगारांनी मेल्ले नुस्तें काढले. नुस्तें आतां इतले पडलेले पिसलेले सगळे. नुस्तें सगळे पिशव्यो आहा, नुस्तें काला पडले नुस्तें खंयचे खंयचे केरी आहा, कालापी आहा, गोळशी आहा, सांगटा आहा. ते सगळे हे दर्यान जाता त्या तुमी येता ते भितर उदकान येता ते. आनी सांगता सांगटा आहा, 2-3 चणकां आहली. सगळी पिड्यार पिसले. मेल्ली आसली ती सगळी. मेल्ली आहली सगळी पिशेन घालून काडल्या गेली. तरी आनी येता. तरी येता येत आहा भितरले. खंयच्यान आहा कितें काय कांयच खबर कळना. काडीत रावपाचें म्युन्सिपाल्टीन धाडलें. आणि 4-5 सांगता काय ना. तिलापेच हिंगा हे चडशे तिलापे जाता हिंगा. खिलापे चढ आहा सांगता चढ आहा. खिलापे 2-3 टोपी. पण दुसरे आता मोठे कावजूर आधी हो कितें ना सगळे तेच एकूच ते खिलापे तिलापेच. आता ते येता तुमच्या ते सायडीन 2-3 जण तमास गॅरेज आहा थिंगा आसा न्ही. थंयच्यान म्हणजे हांगाय आहा ते थंय आहा. आणि वास कितलो येता तो कुसला म्हणजे कुसलो कुसला हाडा वास येता. ते निवळ आहले ते. तूं उलयता आता वास असो जाले कितें आता वास हांव चुत्तले ना छत्तीसगड सोऱ्याच्या घोटाळ्यासंबंधी ईडीच्या रायपूर कार्यालयान गोंयांतल्या 110 कोटी रुपयांच्या अणजूण हांगासरल्या हॉटेल वेस्टिनाचेर कारवाय करून मालमत्ता जप्त केली. अणजूण हांगासरली ही मालमत्ता सिंडिकेट कडल्यान मेळिल्ल्या बेहिशोबी रोख रकमेंतल्यान विकत घेतिल्ली असो आरोप असून ह्या प्रकरणात मुखेल आरोपी म्हणून दुबावित चैतन्य बागेर हांचें नांव मुखार आयिल्ल्याचें कळटा. आता मेरेन ईडीन ह्या घोटाळ्या कडेन संबंधित 1000 कोटी रुपया परत चड मालमत्ता जप्त केल्या अशें कळटा. बाणावलेच्या नुस्तेमाऱ्यांक दर्यादेगेर तांच्यो होडयो, कॅनोज आनी हेर सामान दवरपाक नुस्तेमारी खात्यान सुवात उपलब्ध करून दिवची म्हणून मागणी केल्ली. तशेंच सरकारान आश्वासनूय दिल्लें, मात अजून ताची अंमलबजावणी जावंक ना. सध्या नुस्तेमारीक बंदी आशिल्ल्यान तांच्यो होडयो आनी हेर सामान दर्यादेगेर दवरचें पडटा. पावसांत दर्यो खवदळटा ताका लागून व्हड लुकसाणाक तोंड दिवचें पडटा. तेन्ना सरकारान ही सुवात बेगोबेग उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी नुस्तेमारांनी केल्या. फिशरीसा कडेन जाग मागलो आमी तेंगे जायना. आतां आमी सारकें नासता तें खूंय दवरूंक पडटा. पूण तुमकां मिनिस्टरान एश्युअर केलें न्ही दितले म्हणून. हय मिनिस्टरान आमी एश्युअर केलो न्हू तितून बट आजून पासून तें रिजल्ट कांय ना. आतां आमगे जालो कांय न्ही वचपाचो बोटीन भायर. आनी आतां आमी एसो टायमा सगळी बोटी आहाय ती वयर काडप बट आमकां जाग आजून मेळ्ळो ना. गव्हर्मेंटाक मागोता तें कोचें चवकशी कोचें जागा आनी फिशरीसालो जाय तो 55,000 बट कांय खबर ना दिल्ली 4 वर्सां. तुमकां पार्किंग स्पेस आतां दिल्ली न्ही एक्चुअली अलॉट केल्ली तुमकां ते बोटी दवरपा खातीर पूण कितें जालें ताजो आतां. हय कांय जालें ना हेजे जावपाचें बी ना. पॅली गेलो सांग. हय पूण तुमकां एश्युअर केल्लें आनी मिनिस्टरान की तुमकां स्पेस दितलो म्हणून जागो दितलो म्हणून.
ते कांय जावपा ना सरकार आपणा कांय आश्वासन केल्ले हय जायना अजून पर्यंत तरी काय ना कांय माहिती ना. परदेशातली सुट्यो आणि डेस्टिनेशन वेडिंग्स बदला देशांतर्गत पर्यटनाक प्राधान्य दिवचे अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नागरिकांक आवाहन केल्ले. हे आवाहन गोंयच्या पर्यटन उद्देगा खातीर समाधानकारक थारिल्ल्याचें कळटा. गोंयांत देशी आणि विदेशी पर्यटकांचो आंकडो सातत्यान वाडत आसा असो दावो पर्यटन खात्यान केला. 15 मे सावन फाटल्या 2 सप्तकांत राज्यांत पर्यटकांचो आंकडो बरोच वाडला अशें कळटा. पळयात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परदेशांतल्या सुटयो आनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स बदला देशांतर्गत पर्यटनाक प्राधान्य दिवचे अशें नागरिकांक केल्लें आवाहन गोंयच्या पर्यटन उद्देगा खातीर समाधानकारक थारत आसा. संवसारीक स्तरावेलो संघर्श, विमान सेवांचेर परिणाम आनी विजा संबंदीत प्रस्न आसून लेगीत गोंयांत देशी आनी विदेशी पर्यटकांचो आंकडो सातत्यान वाडत आसा असो दावो पर्यटन खात्यान केला. गोंय फकत दर्यादेगाचें राज्य न्हय तर सांस्कृतीक, आध्यात्मीक आनी दायज पर्यटनाचें म्हत्वाचें केंद्र म्हूण उदरगत जायत आसा अशें खात्यान नदरेक हाडला. पावसाळ्यांत गोंयची सोबीतकाय वेगळ्याच रुपान दिसून येता. दूधसागरा सयत राज्यांतले वेगवेगळे धबधबे, पाचवे गांव आनी सह्याद्रीचो सैम पर्यटकांक आकर्शीत करता. ह्या पर्यटन थळां मेरेन पावपा खातीर सोपे रस्ते, सुरक्षेचे उपाय स्थापन करपाचेर भर दितात. इतलेंच न्हय तर गोंयच्या गिरेस्त इंडो पोर्तुगीज दायजाची वळख करून दिवपी गायडेड विलेज वॉक हेरिटेज टूर सुरू करतात. 15 मे सावन फाटल्या 2 सप्तकांत राज्यांत पर्यटकांचो आंकडो बरोच वाडला. ह्या काळात पर्यटन वेवसायिकांक बरो वेवसाय मेळ्ळा आनी थळाव्या अर्थवेवस्थेकय व्हड आधार मेळ्ळा. पयलीं सुटयेच्या दिसांनी जायते पर्यटक परदेशांतल्या पर्यटनाक प्राधान्य दिताले. पूण सध्याचे परिस्थितीत जायत्या राज्यांतल्या पर्यटकांनी गोंय हें आपले पसंतीचें पर्यटन थळ म्हूण वेंचून काडलां. गोंय आतां फकत सन एंड सँड पर्यटना पुरतो मर्यादीत ना अशें पर्यटन खात्यान स्पश्ट केल्ल्याचें मुखार आयलां. शेतां, धबधबे, गांवगिरे पर्यटन आनी पावसाळ्यांत सैमीक सोबीतकाय आशिल्ल्यान गोंयांत वर्सभर पर्यटकांक आकर्शीत करपाची तांक निर्माण जाल्या. ते खातीर 365 दीस पर्यटनाक गोंय तयार आसा असो विस्वास पर्यटन खात्यान उक्तायला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पेडणेच्या सुकेकुळण ओव्हरब्रिजा सकयल आशिल्लें वळण आतां येरादारी करप्यां खातीर धोक्याचें थारता असो गंभीर आरोप थळाव्यांनी केला. शोभे खातीर लायिल्लीं झाडां व्हडा प्रमाणांत वाडल्यात. ताका लागून मुखार येवपी गाडयो पळोवपाक कठीण जाल्ल्यान अपघातांचो धोको वाडला. ह्या प्रश्ना संबंधी परत कागाळी केली तरी भौशीक बांदकाम खात्यान कसलीच ठोस कारवाय करूंक ना असो आरोप थळाव्यांनी केला. रस्त्याचेर दृश्टीकोन वाडोवपा खातीर वाडिल्लीं झाडां बेगोबेग कापून उडोवपाची मागणी कासारवणांतले पंच सदस्य वृषाली नायक आनी थळाव्यांनी केल्या. शिवोले मतदारसंघात सेगीत विजेचो आपालिपा खेळ चलिल्ल्यान थळाव्यांच्यो तकल्यो गरम जावपाक लागल्या. ह्या सेगीत विजेच्या खेळाक लागून थळाव्यांनी थेट आक्रमक भूमिका घेतली. तशेंच निशेध करपा खातीर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी म्हापशेच्या वीज अभियंत्यांक घेराव घालो. वाडत वचपी मेगा प्रकल्पांक लागून वीज वापर पुराय वेवस्थेचेर दबाव आयला असो आरोप थळाव्यांनी केला. मजगतीं वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रश्नाची योग्य दखल घेवपाचें आश्वासन दिलां. पळयात. म्हापसा हांगर लायटीचो विशय घेवन येयल्लो. सो हांगर कोणूच आन्सरेबल ना. सगळ्या तांकां खंय तरी हायजॅक केल्ले आमदारान. सो आतां आमदारान कित्याक हायजॅक केला विशय रिजॉल्व करपाक लागून काय लोकांक फोंडान घालपाक लागून तें आमकां खबर ना. बट आतां आमी धडक आमचो जो मुवमेंट आहा तो फुडें विद्युत भवनान जे आहा एक्झिक्युटीव इंजिनियर तो हांगर ना. परेश सावयकर म्हणटा तेका मेळपाक आमी फुडें आयज हांगर विद्युत भवनान वतले. पयलीं आमचो विशय जो आहा आयज लोक बारीक सामान्य लोक जे आहा गोंयची गोमंतकी जनता जी आहा जे सतावल्ली आहा तांकां उदक आनी लायट आनी रस्तो जो बेजीक नेसेसिटी आहा ती मेळना. सो तेणी म्हाका दिसता तेका स्वप्ना पडटा म्हणून तेणी चड न्हिदपाचो न्हू ना तेका बरोबर स्वप्ना पडत रावतली. पूण अशी वायट परिस्थिती सध्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जाल्ली आसा की एका एक्झिक्युटीव इंजिनियरा कडेन तेंच्यांनी 3 चार्ज दिल्या आनी आज तो हांगा अवेलेबल नासलो. आमी आज जी हांगा इन्चार्ज आसा पळय तिका मेळ्ळ्या. आमचे जो मेमोरंडम आसलो तो थंय दिल्लो आसा. पण जो सोल्युशन आमकां खरो जाय आसलो की आमच्या गांवांत
आमच्या मतदारसंघात जो इलेक्ट्रिसिटीचो इतलो म्हयनोभर हो प्रॉब्लेम चालू आसा हो खंय तरी सॉल्व जायना. हेच्या खातीर आमी जो सुटावो घेवपाक हांगा येयल्ले तो आमकां खंय तरी मेळूंक ना. म्हणून ह्यान फुडें जेन्ना आमी थ्रू फोन ई कडेन उलयले तो सध्या खंय एसी चेंबरान बसून आपले कसल्यो तरी मिटिंगो चालू आसा. ताका जेन्ना आमी विचारले कसली मिटींग तो आमकां सांगपाक तयार ना. आमकां अशें कळ्ळां की खंय तरी स्मार्ट मिटराची खंय मिटींग चालू आहा विद्युत भवनान आनी त्या आमी आतां सगळ्यांनी ठरयलां की थेट ह्या मिटिंगेक मदीं वचप आनी ह्या मिटींग तेंची आडोवन आमचो जो प्रश्न आसा हेचो तेंचे कडल्यान उत्तर घेवपाचें आसा आमकां. म्हाका खंय तरी दिसता आज ह्या गव्हर्नमेंट सर्वंटांनी ह्या आमदारांच्या किंवा ह्या सरकाराच्या प्रेशरार बळी पडपाक जायना. आणि जो सामान्य लोकांचो जो विषय आसा लायट म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती एक आमची नेसेसिटी आणि ती जर आमकां आज हो सरकार दिवपाक शकना जाल्यार ह्या सरकाराक खंय तरी 2027 घरा धाडपाची गरज आसा. आयज लोक आमचे हिंगासर येयल्या. 2 दीस जाले त्याच्या पयलीं मोर्चा शिवोले रातचो काडलेलो. कित्याक 2 म्हयने जाले लायट आपालिपाय वता. इंजिनियरांक विचारीत ते सांगता लोड पावना. जाल्यार हांव कितें म्हणटा जरी तर लोड तर पावना जाल्यार ह्या बिल्डरांक कित्याक तुमी कनेक्शन दिता आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक आमच्या शिवोलच्या लोकांक कित्याक सफर करता. लोड पावना जाल्यार तांकां कनेक्शनां दिवपाची बंद करा. जे मेरेन तुमचो लोड तुमचो तयार जायना ते मेरेन कनेक्शनां बिल्डरांक दिवं नाका. आनी आमच्या शिवोलच्या लोकांक अंजुनच्या लोकांक सफर करूं नाका. सो ते आता म्हणजे आता हे समर सिजन स्पेशली आता जे असे विकेंड्स असता तेन्ना सगळे जाण टुरिस्ट येता आणि हे असे एक्सेसिव्ह लोड पळय यूज करता तेन्ना आमची फिडर लोडेड जाता. पण हेजेर म्हणटले तुमी म्हणटले की आमी कितें स्टेप्स घेतले. सो जेन्ना अशे लोड येता जेन्ना आमी वी हॅव ऑलरेडी आमचे प्रपोजल्स वयर वचून डिपार्टमेंटान हेजेर सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड केल्ले आसा आणि हे कामूय चालू आसा. आमचे सालिगांव 220 kV स्टेशन येता तेजे उपरांत बादे 33/11 kV बादे स्टेशन जालो. ऑलमोस्ट एक ट्रान्सफॉर्मर आमी कमिशन केला. सो जो शिवोली आसा पळय सेकंड ट्रान्सफॉर्मर कमिशन केल्या उपरांत थंय ऑलरेडी 2 केबल प्रपोज केल्ले आसा. सो जे आता पळय शिवोले प्रॉब्लेम जाला पळय फाटल्या दिसांनी लोडिंगा खातीर थंयच्यान ते चालू जाल्या उपरांत ते परमनंटली सॉल्व जातले. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिक्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो